गोयचे पुलीस तुमच्या आमच्या गोंयकारां खातीर आनी एकंदरीत जे पर्यटक जे गोंयांत येतात तांचे खातीर रात दीस वावरत आसता। आनीक आमची सगळ्यांची एक जबाबदारी आसता की तांच्या फाटीचेर एक शाबासकीची थाप दिवची जेणे तांणी काम केल्ले बद्दल। आनी नवे जे ऑफिसर जे आसात किंवा नवे जे पुलीस अधिकारी जॉईन जातात तांकांय तांच्या पासून थोडीशी प्रेरणा मेळची, जेणे करून वेवस्थीत कायदो आणि बाकीची सगळी वेवस्था जी आसा ती चोखपणेन पळोवपा खातीर तांकां एक आत्मविश्वास प्राप्त जातलो। हो सन्मान सोहळो आणि हो कार्यक्रम जो आसा तो 25 तारखेक बरोबर 6:15 वरांचेर कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जातलो। ह्या सोहळ्याक प्रसिद्ध आमचे गायिका आनंदी जोशी त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रातले हास्य सम्राट ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावतले। विशाखा सुभेदार, आशिष पवार आणि पंढरीनाथ काळे ह्या कलाकारांचो आस्पाव ह्या कार्यक्रमा भितर आसतलो। पोलिसांची वायट जर काम करत जाल्यार ताजेर आमी भरपूर टिका करता, पूण बरें काम करत जाल्यार आमी कोणूच ताका बरें हें करना, एप्रिशिएट करना। कारण समाजान भितर एक शाबासकेची एक जर थाप पडली जाल्यार ताका आयुश्यभराची एक हें मेळटा, कितें आपलें काम केलें ताचें सार्थक मेळटा। आनी म्हणूनच एक शाबासकेची थाप तांच्या फाटीचेर दिवची म्हणून हो कार्यक्रमाची संकल्पना फुडें आयली।